संडे आजा संडे आजा संडे आजा संडे. नमस्कार 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 आरामासानी सगळं जाणं आरामाचा केत्या सांग आठवडा एक पटी हर एक पटी म्हणटाला आज एकच डायलॉग मानगन वयता ना मेळचे आठवडा एकच पटी न्ही आमी हां हेजे पयलीं आमी खंय मेळटात मेळचे आठवडा एक पटी जाले नंतर आनी करतल की सांगा त्याचे खातीर आमी रावची न्ही आठवडा मेळचे आनी आमगेलें प्रेम तुमकां दाखयतो तुमगेलें प्रेम आमी घेवचो इतलेंच काम न्ही आमगेलें हय आनी कितें उरलें अरे बाबा तुमकां सांगची गोश्ट सांगता तुमकां कारवारांत आनी कितें घडटा आनी कितें घडना म्हण सांगूं जायना तुमचे कडेन हांवें कित्याक पयर पळयलें हां येदो असो स्वास मारू वचून तीग लोक भितर पडले खंय जॉयडात हय जॉयडात तीग लोक भितर पडले ना हां सोशा मटण पडता कितलें रे बाबा पाव किलो का देड अर्द किलो तरी मटण पडता तेज्या वाट्याक खंय वचून तुमी अर्द किलो चिकन हाडून घेवन खावूं जायना तुमच्यान त्या पाप बरें हुडते वयतले त्या प्राण्याक कित्याक मान घेवन खावूं वयता तुमी हां जीवन बरबाद न्ही तुमगेलें आतां जीवन बरबाद न्ही हां कित्याक त्या सोशा मान खावूं जाय पाप आमगेल्या ह्या परिसरांत ह्या रानांत तेमी फिरले नंतर आमकां बी एक सोंसो धांवलो रे म्हणल्यार पळोव कितें मारया म्हण दिसता सोंसो धांवलो पळोव म्हणल्यार अरे सोंसो धांवलो कितलें बरें दिसता आमकां पळोवंक हां तशें करनाकात तेमी बी आमगेले म्हणके जिवूत हां हां एक सोशा पोरा मान खाता जाल्यार आमगेले पोरा आमी कोणा मान खावूं दितात दिना न्ही आनी त्या सोशा पोरा कित्याक मान खावूं जाय हां सांगा तुमी तेत मागेल तेत म्हाका कितें कारवारा जाता कितें घडता कितें हें तुमकां सांगचें मागेलें काम न्ही कितें जावं काही उरूं आनी एक आज काल पयर आमगेल्या वाड्या वयल्या एकल्याक तेका हे येयलें एटॅक हाडपेल जालो हाडपेल मेलो मरचे पयलीं तेणी बापू तेगेल्या भावाक आपणाक छातयेक दुखता म्हणून फोन केल्लो हांव बी थंयच आशिल्लो म्हाका ते फोन लावूं बी कळना न्ही तेणी ते पिकर ऑन करून लायलो पिकर ऑन केलो तेन्ना येयले अमिताभ बच्चन उलयता कोरोना हे करा तुमी हात धुवा गश्टून हात धुवा हातपाय धुवन घेवन भितर वचा हां हे करा ते करा म्हटल्यार हेका आनी वाडले भावा फोन लागचे पयलेच गेलो बडो हां सरकारा कडेन एक म्हणटा कोरोना कमी जाते तर येयलात न्ही तुमी एक काम करा परत जालें एक पटी तुमी ते नॉकडावन करा हय ते करा म्हणून हे मोबायलात तुमी ते येवचे ते आवाज मात बंद करा आमी कोणाक जर तर फोन करून करत न्ही ते आयकत म्हटल्यार कोणाक कित्याक फोन आयलो तेच विसर वयता आमी आनी हे गेले अमिताभ बच्चन आयकूं वचून अमिताभ बच्चनच ताळ्या व्हरता नमस्कार मैं कौन बनेगा करोड़पती से अमिताभ बच्चन बात कर रहा हूँ असलो आवाज आमगेलो तेत मागीर हे नाका आमकां हे नाका असलें नाका कित्याक म्हणटा हांव आतां हे सगळें हे सगळें जाण त्या रोगांतल्यान आमी सगळे जाण तकलेंतल्यान भायर काडला न्ही आमी ते तितूंतल्यान भायर येयले नंतर तुमी ते कित्याक परत भितर घेतात कित्याक घेवं जायी काडा न्ही तेतूंतल्यान आनी एक सांगता तुमकां आतां म्हाका हे म्हणल्यार भुरग्यां खातीर एक सांगता बाबान दो पुतान दो मागीर ल्हान पोरान दो तुमकां एकच सांगता हे मोबायलांतच 24 तास रावनाकात परत मोबायल पळयत रावचे दोळ्याक बरें न्ही तुमगेले दोळे वायट करतले हे दोळे वायट करतले तशें म्हणून म्हणटा की सांग अभ्यास कितलो आसता तुमगेलो आतां ते ऑनलायन कितें येयला पळय ते तितलेंच करा आनी मागीर मोबायल सोडून दिया मोबायल खूब पळयत रावनाकात मोबायलान खूब त्रास आसात पुतांदो आतां तुमकां कळना हे मागीर दोळ्याक दोळे कांय ना दोळे उरनात दोळे दिसनात कित्याक दोळे दिसना सांगता तुमकां हांव मोबायल पळोवन न्ही मोबायला भितर ते कितें तरी ते खंय एडिएशन कितें तरी उरता खंय आनी ते दोळ्याक घुसता खंय आनी ते घुसून दोळे खंय हे करता खंय कंडम करता खंय दोळे साप्प कंडम करून उडयता खंय दोळे दिसना खंय तेजे खातीर म्हणटा हांव हां एकच सांगता तुमकां मोबायल पळयनाकात मोबायलांत तुमी रावनाकात अभ्यास तितलोच मोबायलांत करा आनी आवय बापाय सांगिल्लें आयकया पुतांदो हां तुमगे एकच मागेले आजाल एक तुमगेली विनंती तुमचे कडेन आयकता जाल्यार आयकया
तुम्ही म्हणटले आज खंयचे तरी गांवांत येवन घेवन कितें तरी उलयत म्हण हांव येयला खंय खबर आसा तुमकां एरण्या येयला एरण्यात गोंया येयला गोंया एरणात येयला कित्याक येयला हिंग पुरा चारी एकांतल्यान कंपनी आनी फॅक्ट्री आसा न्ही फॅक्ट्री त्या फॅक्ट्री पळया म्हण येयलो आमगे कारवार पोरां थोडी आसा हिंग म्हणटा तुमी हां ह्या थोडी फॅक्ट्री आसा हिंगा आनी थोडी फॅक्ट्रीत आमगेले कारवारची पोरां आहात अरे बाबा हांव कितें म्हणटा आमगेले कारवार कराल एक आमगेले सरकारा कडेन मागीर नाल्यार हे लोकप्रतिनिधी कडेन एकच विनंती आमगेले गांवांत एक आमगेले कारवारात एक तरी फॅक्ट्री हाडा न्ही ही पोर पाप सकाळच्यान सांज म्हणल्यार वचून घेवन मरचे आनी लोकाल गांवांत वचून घेवन तुमी घाटी म्हण घेवचे कित्या जायी हां लोकाल गांवांत येवन घेवन घाटी म्हण घेवचे आमकां कित्या जायी तुमच्यान तें करूं जायना हां एक पोराल तुमी ही जर तर तुमी विनंती जर तर तुमच्यान करूं जात न्ही तर तुमगेले हर एक पोर तुमगे पांय धुवन दापितल पळय मुखार हां अर्थ आसा का म्हणून हिंगा हां हांवें पळयलें ह्या फॅक्ट्री पळयलो अरे बाबा फॅक्ट्री भरपूर आहा भरपूर फॅक्ट्री आहात फॅक्ट्री म्हणल्यार कितें जबरदस्त फॅक्ट्री आहात गुळयाच फॅक्ट्री आसात बेरडाच फॅक्ट्री आसात तुमगेले कित्याच कितें तयार करताले हिंगा फॅक्ट्री आहात हे सोऱ्याच म्हणटा रे याद येयली म्हाका आमगेले हे गेले श्रीकांताल पोर हिंगात कामां आसात श्रीकांताल चेडो हिंगात हांव तरी हांव हांच्यान वयते आशिल्लो म्हाका मेळ्ळ्यार आजा तूं खंय रे ना रे पुता हांगा तुमकां पळय सगळ्या पळया आजा वयर केला पोरान म्हाका देवा शपथ तर आजा म्हणून पांय धरील म्हाका पांय देवा शपथ तर हांवें बरें जावं रे पुता म्हणटरीच मागीर पांय सोडलो मागीर इतलो पोर मागीर गुणाच पोर हां म्हाका म्हणलें आजा आजीला मारतलो काय चललो म्हाका ना रे पुता हंग ना भायल गांवांत म्हाका खबर आसा राजा तूं तो गांवांत मारता हंग मारूं कितें तुका इलो मार रे म्हणून म्हाका ते इतलो व्हडली बाटली घेवन दिली बाबा हॉटलांत व्हरून घेवन इतलो व्हडली बाटली हाडून घेवन दवरली हांवें घान गेलो आनी हांवें म्हणलें पुता एक सोडा मागय म्हणलो हे सोडा बी मागून दिला ना हांवें ते बियर खंय ते बियरांत हांवें इल्ले सोडा घायलो आनी इलो मारलो हो आसूं लागलो म्हाका पोर आजा हांवें म्हणलें कितें जालें रे तूं बियरा सोडा घान मारता म्हणल्यार ह्या सोऱ्यात तूं सोडा घान मारता हय ह्या सोडा घान मार रे कित्याक आमकां हें जावं जाय न्ही डराय जावं जाय न्ही गळ्याक मार बसता रे आनी छाते बी मार बसता म्हणलें डराय जाल्यार म्हणलाल म्हाका हे आजा तशें करूं जायना तें म्हणलाल हे बियर अशेंच मारचें म्हणलाल म्हाका बड्या कितें खबर हांवें केन्ना तें बियर पिल्लें नाशिल्लें ना पळयलें नाशिल्लो आमकां तें माड हां हे असलेंच आमचें तें इरियल ना जाल्यार तुगेले दुसरी तिसरी असले मान घेवन संवय जाल्ली हे न्ही बड्यान ते बियर घालून दिलें म्हाका खबर आसा हांवें सोडा घालून घेवन मारलो म्हणून पातळ आनी इलें कितें सांग पिल नंतर नाकांतल्यान हे गेलो गॅस गेलो हय मागीर 2-3 गॅस हांवें नाकांतल्यान सोडलें ना मागीर त्या खंयच्या जाग्यार लावच खंयच्यान तें सोडूं दिलो गॅसाक बी कित्याक ताका बी वाट करून दिवं जाय न्ही खूब वेळ गॅस बी धुवन घेवं जायना जालें वेर्ना येयल्यार येनात अरे बाबा थंयच्यान त्या हॉटलांतल्यान भायर पडटा म्हणल्यार कितले पोरां रे आमगेले कारवारची सगळीं जाण आजा 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 अशी जाप दिवूं लागता रे इतलें म्हाका दोळ्याक एक खुशी जाली की मेळ्ळें तर म्हाका जाप दिलो मनांतल्यान खतखत येयली रे मागेल आज आमगेले कारवारची भुरगीं हांगा लोकाल गांवांत येवन घेवन काम करून घेवन घोळ घेवन खाता म्हणल्यार आमगेले कारवार कराल उरलें कितें रे बाबा हां लोकांगेर आयदण घासूं आशिल्लें आनी कपडे मोड आशिल्ली सोब न्ही हो हां इतलें शिकून इंजिनियरींग शिकला पोरां आमगेली हां इंजिनियरींग शिकिल्ली पोरां ही आमगेली भुरगीं येवन घेवन हिंगा लोकाल हेतूत हांगा गोवंडी काम हे ते आनी तो म्हाका तो श्रीकांताल चेडो म्हणटा म्हाका आजा तूं येयला आज बरें दिवस बरो आसा म्हणटालो म्हाका कितें रे पुता म्हणलें ना आपणा प्रमोशन जालें म्हणटालो अरे पुता प्रमोशन जालें काय कितें जालें ना हांव इतले दिवस गवंडी आशिल्लो आज मेस्त्री जालो म्हणटा म्हाका म्हणल्यार तेणें म्हाका कित्याक सांगलो म्हाका कळ्ळें जावं कोण म्हूण सांगलो म्हाका मागीर कळ्ळें तो सुपरवायसर जालो खंय हय हिंगा हय हेतू भितर ते कितें तरी घर बांदचें ते बिल्डींग बांदचें कामा भितर सुपरवायसर जालो खंय तो जावं गवंड्या भितर तो मेस्त्री जाल्ली सोबूत न्ही तो तेणी म्हाका तें कळूं जाय म्हूण सांगलो बेजार दिसता न्ही बेजार दिसता काय ना आमगेल पोरां हंग घेवन लोकाल गांवांत येवन घेवन घाटी म्हण घेवन काम करून घेवन तेमगेल पोरां आमी काम करून दिता म्हणल्यार ते हां घाटी म्हणटल्याक बी कळूं जाय घाटी म्हणटल्याक बी कळूं जाय की सांग घाटी कोण आनी तुमगेलें काम करून दिता कोण काम म्हण घेवन हां तुमी कितें काम करता रे पाप्यान दो लोकां घाटी म्हणटल्यान दो
कित करतात तुम्ही बी काम करू शिका मरे, अभ्यास करा मरे, शिक्षण शिका मरे. हां मॅट्रिक पास जावन भायर वयचेत पळोवंक घेनाकात. हां इमानाचेर गेलो म्हणून व्हडलो वयर लोक पावले ना. आमगे लोक खंयच्यान खंय पावले कारवारकार. तुमी खंय आसात वचून वचून खाय व्हडले भायर व्हरतात, मॅट्रिक शिकून भायर वयतात, येवन करता कितें आनी थंय वचून करता कितें. थंय वचून बी आमगेले कारवारकार येवन तुमगे तर बरें काम करतात, तुमी तर साप्प तेजें वायट करता मरे. तशें करनाका रे. हां आमी कितें करतात सांगा. आमी तुमगेलें कितें गांवांत कितें तर सुदारण करचें काम करतात. तुमी लोकाल गांव वचून करता कितें म्हाका सांगा. लोकां घाटी वगीत म्हणनाकात, घाटी म्हणटल्या म्हणा. आजकाल कारवारकार गोंयांत कितले लोक आसा खबर आसा तुमकां? खबर आसा? खबर ना जाल्यार चवकशी काडा कितले लोक आसा म्हण. आजकाल कंपनीत कितले लोक आसा तूं म्हणटले कारवार काडा आनी आमगे लोकां घे म्हण. तुमगेलो आसा कितले रेंगा करूंक? कितले लोक आसात म्हाका तें सांगा. बाकीचें कांय न्ही. आमकां तुमी कोंकणी उलयतले लोक, आमी कोंकणी उलयतले लोक बरे भाशेन रावया, बरे करून रावया. कारवारकार गोंयकार अल्लक न्ही. तुमी राज्य आनी ते अल्लग करनाकात. भाशा अल्लग एक करा. भाशा ही भाशा जेन्ना एक करतली न्ही, हे भाशेच लोक सगळे एक जातले न्ही, तेन्नाच आमगेली सगळ्यां सुदारणा जातली. इतलेंच. आनी तुमचे कडेन आनी कितें सांगू. म्हाका कित्या जाय लोकल पंचायत मागेलीत म्हाज्यान जाय न्ही. हांव जाणटो जाल्लो मनीस केन्ना पडतलो आनी केन्ना पिकतलो म्हण तुमच्यान बी सांगूं जायना आनी म्हाज्यान सांगूं जायना. येवन 4-5 पाटी घरा कडेन दारा कडेन म्हणल्यार येवन वयतलो, मागेले घरा कडेन दारा कडेन म्हणल्यार येवन वयता. हें म्हाका कितें जाता एके पाटी हांव कोण म्हण कळना आनी येम कोण म्हण कळना अशें जाल परिस्थिती. सांजे मागीर जर तर मेळत हांवूच येम जाता एके पाटी. हांव हिंगा येयनाशिल्लो. कित्याक येयलो आतां न्ही. आमगेल्या काळाक तेन्ना आमी शेत बीत करता आसतना तेन्ना गरवाक चरवा घालूं येतालो हिंगा. चरवा घालूंक म्हळ्यार गरवाचें राखण करतालो कोण? गोंयांत हाडून आमी आमगेल्या गरवाक चरवा घालताले म्हळ्यार गोंयकार आमगेले गरवा राखताले. हय पाप तेमी राखताले. राखताले बरे करून राखताले आनी आमगेले गरवाक पळोवंक घेताले. तेन्ना येताले आमी ल्हान आसतना बुती बिती बांदून घेवन येताले. तेजे नंतर हांव आज येयलो. हय बरें दिसलें गांवांक. आतां सुदारण जालां, गोंयांत सुदारण जालां. आमगेल्या पोरांक कामां येतात बरें जालां, हरकत ना. म्हण कितें एकच सांगचें कितें सांग. कोंकणी भाशा ही भाशा जी आसा पळय आमगेली तेजेर अभिमान कित्याक दवरया म्हण सांगता तुमकां हांव. आज तुमगेलो महाबळेश्वर सैल म्हण घेवन खंयचो हे तुमगेले सेंट्रलांत हे गेले तेणी पुरस्कार घेयला म्हटल्यार सेंट्रल अवॉर्ड घेयल मनीस महाबळेश्वर सैल खंयचो कोंकणी भाशेंत पुस्तक बरोवन आमगेल्या कारवारचोच. कितकीत बरयला तेणी, खंयचे भाशेंत बरयला. अरे बाबा कन्नडांत बरयला, इंग्लिशांत बरयला, मराठीत बरयला, कोंकणी भाशेंत बरयला, कितकीत भाशेंत बरयला. गोंयांत येवन कोंकणी बरोवन घेवन तेणी तो पुरस्कार घेयलो म्हटल्यार तो खंयचो. गोंयकारान नांव वयर केलें म्हटल्यार तो खंयचो. कारवारचो मनीस तो महाबळेश्वर सैल. आजुनी बरयत. जाणटो जालो मागेलो तो वयाचो. म्हाज्या पेक्षा ल्हान उरतलो दिसता म्हाका पळयल्यार. आजुनी बरयत म्हटल्यार आमी तेजे बद्दल तेगेलो अभिमान, तेगेलो आमी सत्कार करूं जाय. तसलो मनीस तो आजुनी पुस्तक बरयता आनी सगळे भाशेंत बरयता. मिलिटरींत सुद्दां तेणी नोकरी करून येयलो. इंडिया पाकिस्तान युद्धांत तो भाग जाल्लो मनीस, तितूंत भितर फायट केल्लो मनीस तो येवन घेवन आतां पुस्तक बरयता, सगळे भाशेंत बरयता म्हळ्यार आमकां एक तेजे बद्दल अभिमान जावूं जाय काय ना. कोण आसा रे? कारवारांत त्या शिवाय आनी कोण आसात आनी गोंयांत कोण आसात? चल कोंकणी भाशेचे आमगेले पळया, किनारपट्टी पळया, मंगळूर म्हटल्यार धरया. चल कोण आसात? तसलो पुरस्कार घेयल मनीस कोण आसात? कोण ना. कोण ना बाबांदो, कोण ना. तसलो मनीस आमकां आज आमगेल्या कोंकणी भाशे बद्दल तो कोंकणी भाशेची वाड करते आसा, कोंकणी भाशेत ते सगळ्यान प्रसार करते आसा. तसल्या लोकांक ताका आमी सत्कार करूं जाय. भायर रोवन घेवन आतां कितें तर भायर रोल म्हणटा रे याद येयल म्हाका. ही सांगता तुमकां बायल मनशाली एक गोश्ट सांगता. मागेलो ते सुरेश आलो भावाल चेडो, रमेश आलो. हय इनायक म्हणून घेवन भायर उरता, बोटीर उरता आलो. हय आतां बरो वर्स जालो ते कोरोनाचे जावन घेवन ते नॉकडावन जावन घेवन येयले ना, येवं मेळना.
मागीर पयर म्हाका आजा कस आस तूं हे आपूण तुगेले हे पळयता ते पळयता म्हणून म्हाका ते व्हिडियो कॉल केलो. व्हिडियो कॉलात हांवें म्हणलें पुता हय मागीर कस आस रे तूं पुता म्हणल्यार बरो आस रे आजा म्हणून दोळ्यांतल्यान दूख गायलां पपारान हय बेजार येतलो ते म्हाका बी पळोवन खूब दीस जाले न्ही हय कितले आतां 2 वर्सां जालीं गांवांत पांय दिले ना तेणी कसो आस रे पुता म्हाका बी बेजार येतलो तो रडटे रे मागेले बी दोळ्यांत बंद येयले आतां म्हातार काळात आनी कितें दूख घेतलें सुकील दूख हे 4 थेंबे पडले पण त्या पोरान भरपूर रडलो हय मागीर हांवें म्हणलो पुता केन्ना येत रे ना आजा आपूण 5 तारखेक फेब्रुवारी 5 तारखेक बसतलो म्हणील म्हाका आज 6 तारीख जाली 7 तारीख जाली आजुनूय पावल ना मागीर हांवें मागीर आनी एकल्याक हेका सांगलें श्रीकांत आलच्यान सांगलो पुता आज आतां आजूच हां गोंयांत मेळिल्ले तेन्ना तेका मात्र एक तेका फोन लाय रे रमेश आलचड्याक तो येता काय येना काय पळय म्हाका 5 तारखेक बसतलो म्हणील तेणी म्हणून तेणी फोन लायलो तेणी बी तशेंच केलो व्हिडियो कॉल केलो आनी ते दिसचें तेगेलें तोंड म्हाका दिसता मागीर हांवें म्हणलें पुता तूं 5 तारखेक बसतलो म्हणील न्ही रे येता केन्ना काय म्हणील तेन्ना हय आजा 5 तारखेक बशील हांव आजून येवन पावलो ना मरे म्हणटा भाऊ म्हाका कितें म्हण सांग आजा येता म्हणलें नाशिल्लो आतां म्हाका 3 दीस जाले नाशिल्ले हे 5 तारखेक बसतलो म्हणिल्लो 5 तारखेक बसून घेवन मागीर हांव साधारण अर्द तासान उठलो मागीर जालें हे आजा म्हणून लागलो म्हाका म्हणल्यार खंय बसतलो तूं येवूंक हांव कितें म्हणलो इमानाचेर बसतलो जावं कोण हाय समजलो मनीस हो हेका बसतलो म्हण सांगता म्हणल्यार ह्या पोराक बी पळय हो रण बी म्हाका कोणा म्हाका नाटकां करून दाखयता काय म्हण हो पोर हां 5 तारीख जाली केन्ना जाली 5 तारीख ना येवं हां पोर येवं बरो करून येवं आमगे लोक हिंगा आमगेले देशांतल्यान भायर आशिल्ले लोक सगळे जाण बरे करून येवन पावूं जाय बरे करून येवं जाय सगळे जाण बरे करून रावूं जाय तेजे खातीरच मानचे आमी आनी कांय न्ही आमगेलें कितें आसता तर हां आमगेलें आसा कितें आमगेलें आतां कितले दीस उरतले कितले दीस वयतले म्हण म्हाका खबर ना म्हण कितें आतां हांव काळखांत आनी खूब काळोख जाते गेला म्हाका बी कारवार वच जाय न्ही हिंगा येयले म्हण इतलेंच ते उलयचे हां बरें कर रावा आनी कोंकणी भाशेचेर सेम हांवें सांगिल्लें म्हणकेत महाबळेश्वर सैल बाब आसा पळय तेका तेणी केल्लीं कामां ती विसर नाकात आनी तसलें पुस्तक तेगेलें वाचा एक पटी तरी वाचा कितलें अशें नाटक आनी कितलें अशें पुस्तक बरयलें तेणी हां कोणाच्यान जावची पुस्तक ती बरेची पुस्तक बरेचें सामान्य न्ही हां पुस्तक बरेचें सामान्य न्ही कित्याक म्हण तुमकां हांव सामान्य न्ही म्हणून पुस्तक बरयतना तकली मातर शांत रावचें पडटा घरा कडले ताप पश्चाताप परत तकलेंत घेवं जायना ताका लागून म्हणटा बरें कर रावा कोंकणी भाशेचेर अभिमान दवरून घेया आनी कोंकणी लोक कोण आसा पळय तेमकां केन्ना बी विसर नाकात हाय बाय करा हां बरें कर आनी भुरग्याक परत एक फावट सांगता खूब वेळ मोबायलांत रावं नाकात मोबायल पळयत रावं नाकात दोळ्याक मार पडटा हां पुतांदो तुमकां सगळ्याक देव बरें करूं. आजा 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 संडे आजा संडे आजा संडे आजा संडे आजा संडे. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्रायब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.